कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा आनी आमी आयज पावून सोल्लीं आसा असल्या कलाकाराची भेट घेवपाक जे जावन आसा एक काळजीदार वस्तुरी. आमचे कोंकणी माचयेर ताणें ताचें भरपूर योगदान दिल्लें आसा. कसलोय रोल तो जावं विलनाचो, जावं हिरोईन वा आनी कितेंय वा कॉमेडी, बेस बरें ताणें तो केला आनी ताणें तुमकां तुमची काळजां मोना जिखून घेतलेलीं आसा. प्लीज वेलकम एक काळजीदार वस्तुरी आमचे कोंकणी पालकावेली बाय डॉरिटी मास्कारेनस, जाका तुमी मोगान डॉला ह्या नांवान पाचारता. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. नमस्कार. आनी ताच्या सांगात्याक आसा ताची सोबीत धूव, हू इज द नेक्स्ट बिग थिंग अशें म्हज्यान म्हणूं येता. एक बऱ्यांतले बरें एक्ट्रेस, अपकमींग एक्ट्रेस, जाणें कोंकणी पालकार कांयच खिणा भितर तुमच्या काळजांनी आपलो जागो करून घेतलेलो आसा बाय जेनिफर फेर्नांडीस. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. कशी आसा? आमी आसात बरी. फिट अँड फायन? येस, फिट अँड फायन. ऑलरायट, ओके. तियात्र चोडसा येता न्ही, मॉन्सून सिजन म्हणटोच. हय आसात मॉन्सून सिजन, पूण आनीकूय मेवताले हांवें घेवंक ना, कित्याक हांवेनूय म्हजो तियात्र भायर मांडला. हांवूय म्हजो तियात्र घेवन भायर सरल्या, सो ताका लागून फूल कॉन्सन्ट्रेशन जाय न्हय, सो हांवें चड घेवंक ना. कस्ताती नांगनाचा सद्याक. स्ट्रेट अवे पयलो प्रश्न म्हजो, सुपरस्टार. तुजो सुपरस्टार कोण? म्हजो सुपरस्टार ऑफकोर्स देव आनी तेजे उपरांत म्हजी माय पाय. आनीक माय फॅमिली सुपरस्टार म्हणोंक गेल्यार सुपरस्टार म्हजी भुरगीं म्हणोंक जातात सद्याक. तीच आहान म्हाका, ती कसले म्हज्या वावराक ती म्हाका खूब आदार दितात. सुपरस्टार हो तुजो आतांचो तियात्र म्हणटकूच कित्याक सुचलें हें नांव तुका? कित्याक हांवें सुपरस्टार एक वस्तुरीक लागून, आनी हांव जेन्ना पळयता न्ही, हांव चडशें एक वस्तुरीक पळयता, कित्याक हांवेनूय जायतो खान मारून हे म्हज्या भुरग्यांक वयर काडल्यान. आनीक वस्तुऱ्यो जायते दूख भोगतात, बट ती केन्ना दाखयनात. सो हे भाशेन काळजीदार आसतात वस्तुऱ्यो. केन्ना एक घोव पासून नासतना एक वस्तुरी आपलो घरोबा सांबाळता, आपल्याच्या भुरग्यांक वयर काडटा. सो एक वस्तुरी जावन आसा स्वताच एक सुपरस्टार म्हजे नदरेन. सो तें चिंतून हांवें हो तियात्र भायर काडला. इतले तियात्र तूं नाचले, उण्यात उणे कितले आसतले? आय एम व्हेरी बॅड एट कॅल्क्युलेशन्स. वय ओके, सुमार ना, ओके, पूण जायते. ओके, जायते तियात्र तूं नाचला. बिकॉज तुज्या मोदीन कित्याक गेलें तियात्र काडून? सदांच म्हाका लोक म्हणटा केन्ना तूं भायर काड, केन्ना तूं तुजो तियात्र दाखयतलें आमकां. सदां तूं एक आर्टिस्ट जावन वयता, पूण तियात्र भायर काडूंक तितलें सोंपें न्हय. एक तो तुका फायनान्शियली हेल्प जाय, आनी दुसरें म्हणल्यार तुका एक्टर्स, वीच इज नाव डेज तुका हॉनेस्ट तुका एक्टर्स मेळना, कॉमेडियन्स मेळना, आनी सिंगर्सूय व्हेरी डिफिकल्ट. आनी लोकांकूय जाय कितें, लोकांक अपकमींग नाका. सारकें सांगूंक म्हळ्यार हांव सदां लोकांक सांगता, हे भाशेन म्हजे इंटरव्यूआन पासून हांव सांगता, म्हणजे अपकमींग पळय आतांची आर्टिस्ट आहा न्ही, तांकां तुमचो हे वेळ दिवन तो तियात्र पळयात यो, आनी तांकांय मातशें वयर सरोन दी. कित्याक नाव डेज भुरगींच पळय आसात ते व्हेरी टॅलंटेड. एटलिस्ट आमच्या तेंपार तुका सिंगर्सांक सोदचें पडटालें, आर्टिस्टांक सोदचें पडटालें. बट आयज काल पळोवंक गेल्यार आतां भुरगीं पळय इतली टॅलंटेड आसता, कोणूय सिंगर्स, कोणूय एक्टींग, दे आर व्हेरी टॅलंटेड. आनी लोकांनी येवन तेंचो तियात्र पळोवंक जाय, तांकां वयर काडूंक जाय. सो जरी तो लोक जातलो जाल्यार तो तियात्र पोरजोळटलो, आनी तेच भाशेन तांकांय फेम येतलें. सो म्हजें तें म्हणणें. ओके, जेनिफर बाय, जशें पळय तुज्या मामान आतांच सांगलां, यूथ आयज काल व्हेरी स्मार्ट आसा. तुका दिसना यूट्यूब एक प्लॅटफॉर्म मेवला तांकां, आनी ताच्या उद्देशी आमच्या भुरग्यांक जायती फुडें पावल्या, आनी म्हणटूच तांकां तेको मेळोंक जावो म्हणून? वोय, यूट्यूब येयला एक्चुली तांकां तेंचे टॅलंट दाखोवपाक. इट्स व्हेरी इजी फॉर देम टू शो देयर टॅलंट ऑन यूट्यूब. यूट्यूब इज वर्ल्ड वायड. सो म्हाका दिसता लायक डायरेक्टर्सांनी आमचे असले यूथ भुरग्यांक ऑफर्स हाडूंक जाय आमकां, आनी लोकांनी पासून एक्सेप्ट करूंक जाय. डायरेक्टर्स हाडटात पूण लोक एक्सेप्ट करिनात. लोक म्हणटात ओके अपकमींग बरें बरें, पूण खरें पळोवपाक गेल्यार ती तियात्राक येवचे पयलीं पळयतात पोस्टराक कॉमेडियन्स कोण, फेमस कॉमेडियन्स कोण, आनी सो एन सो पीपल आर देर इन द पोस्टर, सो एन सो पीपल आर देर इन द तियात्र. ते पळोवन येतात लोक. ती म्हणटात की ओय अपकमींग यूथ हाडूंक जाय हें तें, पूण तीच पयलीं येनात पळोवपाक ते भुरग्यांक.
ती येतात आर्टिस्टाक पळोवंक फेमस कोण आहा प्रोफेशनल कोण आहा बरो आसतलो तियात्र सेम. सो आय फील लोकांनी डायरेक्टर्स एक्सेप्ट केल्यार पासून लोकांनी पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय, मागीर डायरेक्टर्स फुडें सरतले भुरग्यांक घेवपाक. दोलाबाय, हाचेरूच हांव तुका आनी एक प्रश्न विचारूंक वाय डू यू थिंक हें कित्याक लागून जाता? जा ऑडियन्स अपकमींग भुरग्यांक कित्याक मानून घेना? वॉट कूड बी द कॉज तुजें म्हणणें? आय डोंट नो. म्हाका खरें आन्सर ना ह्या प्रश्नाक. हांवूच हे ऑडियन्सांक प्रश्न करूंक सोदतां, कित्याक तुमी हे भाशेन कोत्तात? जेन्ना पळय यंगस्टर्स येतात, योआत पळयात कितें तांचे गूण, कितें तांचें एक्टींग. ती फाल्यां एक दीस प्रोफेशनल जातलीं न्ही, तीच. जरी तर आमी तांकां आतांच वयर काडल्यार ती एका दिसाक प्रोफेशनल जातलीं आनी ती त्या पावंड्यार नाचतलीं, वीच इज इनकम्पेरेबल आफ्टरवर्ड्स. सो तुमचेर आहा ऑडियन्साचेर. जेनिफर बाय, तुका कितलें डिफिकल्ट लागलें एक कोंकणी पालकार तुजी कला दाखोवपाक? वॉज इट इजियर फॉर यू टू पोर्ट्रे फ्रॉम युअर मदर थ्रू युअर मदर बिकॉज इट्स अ बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर यू आनी तुका अशें दिसलें की आपल्याच्या मामी कडसून आपूण ही कला फुडें व्हरपाक? वॉज इट इजी जॉब? वॉट वॉज इट? हांव सदांच म्हणटालें, हांव धाकटें जालें तेन्ना सदांच म्हणटालें की हांव व्हडलें जावन एटलीस्ट एक्टींग कोत्तलें तियात्रांनी. पूण हांवें खरेंच चिंतूंक ना म्हाका ऑफर म्हाका चान्स मेळटलो म्हणून. मागीर जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें ओके एवरीथींग वॉज नॉर्मल. पूण सडनली पळोवपाक गेल्यार म्हाका चॅलेंजींग रोल मेळ्ळो लायन किंगान, पिशाचे रोल स्टार्टिंगूच. सो म्हाका तेन्ना हांव म्हणटालें स्टार्टींग म्हाका स्क्रिप्ट दिलो तेन्ना ओके जातलो म्हणटालें हांव. पूण जेन्ना हांव गेलें प्रॅक्टिसेक आनी हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना जेन्ना सगळीं म्हाका सांगतालीं ओके दीस दॅट, हांव पळयतालें मामीक स्टेजीर तेन्ना म्हाका कळलें मामी आमकां तेन्ना पासून सांगताली केन्ना हांव स्टेजीर करपाक फावना, हें करूंक जाय तो हें करूंक जाय. ती सदांच आमकां सांगताली. आमी तियात्रान नासली खरें पूण ती आमकां सदांच सांगताली. सो म्हाका तें उगड आसा. तरी पूण म्हाका दिसलें आय वॉज नॉट परफेक्ट. हांव आजून पासून सारकें ना, ओके आनी करूंक जाय. मागीर ते तियात्र सोडून मिलिंद बांदराच्या तियात्रान म्हाका परतून चॅलेंजींग रोल मेळ्ळो, सॅड रोल, सॉरफूल रोल. सो तेन्ना आय गेव माय बेस्ट. ते मामीचो ट्रेनींग आहलो, मामीचो सपोर्ट आहलो. सो आय डोंट थिंक इट्स इजी. इवन टील नाव आय वूड से इट्स नॉट इजी. आजून पासून जेन्ना हांव कोत्ता स्टेजीर म्हाका दिसना हांव परफेक्ट आहा म्हणून स्टेजीर. सदांच हांव म्हजेच खोडी काडटा की ओके खंय तरी हांव चुकला. सो आय फील इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ओके, एंड शी वॉज युअर मेन बॅकबोन? येस शी वॉज माय मेन. ऑलरायट. ओके, जेन्ना पयल्याच तुवें पावल मारलें कितले वर्सांचें आसलें? I was in 10th. I think I was 15 or 16. थिंगा कितें आहलें हांव 15. So since you had that will in you that you want to be an actor आनी तुका एक संदी मेवली एक्टर जावपाची, तेन्ना भिरांत दिसली जेन्ना ते पयले परफॉर्मन्स दिवपाक गेले तेन्ना? होय, इतलें नर्वस जाल्लें हांव, इतलें नर्वस. हांव शिकलेलें तें सगलें विसरलें स्टेजीर. कांयच उगडास येयना. म्हाका डायरेक्शन पासून दिल्लो मायरन आहलो. आमी 100% सबस्टिट्यूट रोल कोत्तालें हांव एलिकाचे. तेन्ना एक सीन आहलो कितें दोरी दवरपाची आनी मायरन ते सायडीक दवरतलो. म्हाका तेणें डायरेक्शन सांगलेलें सिनीक पयलीं, तेन्नाच तो पड्ड्या पयलीं सांगलेलें. हांव तें करपाक गेलें तेन्ना सगळीं म्हाका सांगतात कोर हिंगा दवर. हांव तेंचें तोंड पळयता, स्टेजीक पळयता, दोरीक पळयता, कितें करूं कांय कळनासलें. सो हांव जाण आहलें कितें करपाक, बट एट दॅट मुमेंट इतलें नर्वस जालें की हांव सगलें विसरलें. इफ यू लूक एट युअर सेल्फ नाव, तुका कशें दिसता? पळय म्हाका दिसता की आतां हांव सपोज डायलॉग पासून विसरलें स्टेजीर, हांव कितें करून कंप्लीट कवर अप कोत्तेलें म्हणून. इवन सॉंग कांतराक पासून हांव कितें कांतार विसरलें, कितें हुंय चुकलें, हांव थांबना, हांव भितर केन्ना वचना. हांव स्टेजीर रावन फुडें वयता, रॉंग पासून म्हणटा मागीर आपुणूच हांव सारकें येता, वयता हांव सारकें. सो आय नेवर गिव अप, आय कवर अप. जेनिफर, इतलें तूं सांगलां म्हणटकूच, इतली बूस्ट तुका तुज्या मामा कडल्यान मेवल्या म्हणटकूच एक कांतार तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्साक, म्हाका दिसता ऑडियन्सूय रावला आसतलो आयकपाक. श्योर. सो हांव हें कांत म्हणटा मामीच्या तियात्रान आतां सद्याक चलता पळय तो वय सुपरस्टार. ओके, तितून म्हणटा. नशिबाचे दार उगडोन सूख येवूडोन दूख गेल्यार पुरो लोटोन देवाची नदर पडो मिलाग जावं गोडो लाकाची लोटरी फुटो. नशिबाचे दार उगडोन सूख येवूडोन
दूख गेल्यार पुरो लोटोन देवाची नदर पडो मिलाग जाऊ गोडो लाखाची लॉटरी फुटोन म्हज्या फाटल्यान चेड्याची लायन लागता खाजार जावंक म्हजें उतर मागता सोशल मिडियाचेर रील जावं घालता 10,000 फॉलोवर्स नांव म्हजें गाजता बॉलिवूडा नांव येता बरेंच फामादूय जाता सगळ्या हिरोईनीचे रिकॉर्ड मोडून उडयता रायट ओके हय तुवेंच बरयला होय कांत तुवेंच ताका बरयला होय ओके आनी तेय बरयता कांत ओके यू ऑल्सो रायट दोगांय म्हजी कांत बरयतात स्क्रिप्टूय बरयत ओके ऑलरायट सुपरस्टार तुवें बरयल्या म्हणटकच आनी तुज्या दुवांचो तुका इतलो तेंको आसा म्हणटकच तुका दिसता ताच्या आंगान विलनाची कला आसा म्हूण बिकॉज तुवें जायत्यो भुमिका केल्या बट विलन तूं बेस बरें कोता आनी सगळ्यांक खबर आसा ती सो विलनाची आहा तेज्या हितून व्हेरी मच नॅचरल विलन म्हजी फॅमिली म्हणटात की ते म्हजेच भाशेन जाला नॅचरल विलन घरान पूण स्टेजीर हांवें ताका आजून पासून पळोवंक ना म्हजे भाशेन रोल कोता विलनाचो पूण ते ट्रेजेडीन सारके वयर आहा एक्सपर्ट इन लायक ट्रेजेडी मदर लायक डॉटर बट इन रियल लायफ ते विलन सारकेच म्हजे भाशेन कोणाचे कितेंच घेयना तुवें कितें म्हणलें ताका फट्ट तुका आन्सर दिता डॉलाबाई इतले रोल तुवें केल्या म्हणटकूच तुजो आवडीचो रोल खंयचो म्हजो आवडीचो रोल सांगचें म्हळ्यार म्हाका डायरेक्टरांनी बरे बरे रोल दिल्यात म्हज्यान न्ही कोणाक कितेंच म्हणोंक जायना सगळे डायरेक्टरांनी म्हाका बरे रोल दिल्यात आनी बट इन पुलीस 2 पळय हांवें रोल केला इट्स अ युनीक टायप ऑफ अ रोल केन्ना म्हजे आंगाचे लो पळय वयर सत्ता म्हणटात न्ही ते भाशेन म्हाका तितून जाला सो इतले शिरो पासून घोट करून हांवें एक्टींग केला दॅट वॉज विलनाचो इट वॉज नॉट विलन म्हणल्यार इट वॉज अ स्ट्रॉंग रोल चड पावरफूल रोल बरें आसता हांव SP सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस ते इतले हांव बरें आसता सो म्हजे शिरो पासून घोट करून हांवें तें एक्टींग केलां पळोवंक ना इतले स्ट्रॉंगस्ट रोल इन माय लायफ रिव्यू मेळलो मागीर तुका लोकांचो भरपूर म्हाका लोकांनी म्हणलें म्हणजे बाजारान पासून हांव वयता तेन्ना लोक म्हाका विश करूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो लोकांनी म्हाका हो टायटल दिला यू आर द आयर्न लेडी ऑफ कोंकणी स्टेज कित्याक तो रोल पळोवन म्हजो आनी इवन अदर रोल्स पळय म्हाका खंयचेय डायरेक्टर दे प्रिफर सगळे रोल्स केल्यात हांवें कॉमेडी पासून केला एक पावटी जेनेट पावना म्हूण एक शो कॉमेडी केला हांवें बट सगळे डायरेक्टर्स प्रिफर मी एज विलन म्हणजे डॉलाचो रोल विलन न्ही डॉलाचो रोल आमच्या सारकेच विलन आनी विलन इन रियल लायफ होय आतां स्टेजीर कोत्ता ते एक्टींग आमी सदांच म्हणटात आमी तापयता कितें जालें कितें स्टार्ट कोत्ता ती तापोवपाक आमी म्हणटा अरे स्टेज हांगा येयलो ते सेम एक्टींग घरा सेम ऑलरायट ओके जेनिफर बाय वॉज लँग्वेज अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज नाव अ डेज यूथ तूं जाणा कशी आसता ती वॉट वॉज द प्रॉब्लम या लँग्वेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम सो हांव वाडला लायक इंग्लीश उलोयन सो आमी कोंकणी शिकयलां आमकां आमी कोंकणी शिकल्यात बट स्कॉलान पासून पळोवपाक गेल्यार स्कॉलान आमकां कोंकणी इंग्लीश मिडियम केला स्कॉलान पासून चौगली आमी इंग्लीश उलयताली सो मागीर घरा येवन पासून आमकां कोंकणी उलयताली पूण आमकां तें मागीर कितें जालें कन्फ्यूज जालें आतां बार्देस एक भास आसता आनी साश्टी आसता सो आतां पासून हांव उलयतना म्हाका मिक्स करून उलयता म्हाका तें डिफरन्स कळना बार्देस आनी साश्टीचे डिफरन्स कळना सो हांव साश्टी लोकां लायक वांगडा उलयता तेन्ना तेंच्या भाशेन उलयता हांव आनी बार्देस उलयल्यार तेंच्या भाशेन उलयता सो म्हाका ते मिक्स जाता लँग्वेज वॉज अ व्हेरी मातशें जाता तूं ऑलराउंडर मामीचे मातशें पयलीं आनी आयकोंक गेल्यार आय कुडंट इवन फ्रेम अ नॉर्मल सेंटन्स जायन आहलें सो आतां मातशें तियात्रांनी एक्टींग करून म्हाका उतरां लायक मिनेत मांजराच्या तियात्रान पळोवपाक गेल्यार तेजे सगळे ओपारी डायलॉग्स सो थिंगा चड उतरां आहात सो तेन्ना हांव मामीक विचारता मिनींग विचारता तेन्ना हांव मार्क कोत्ता सो आतां ते उतरां म्हाका खबर आहा सो म्हाका मेवता थिंगा उजार तुका उगडास आसा खंयची ओपारपणी आतां उगडास आसा तुका होय खंयची येता होय उगडास होय एक डायलॉग हा नालाची जिवी सोय खातून पिडून येता ताका रोस म्हणटात सुकलेल्या खातलीचो रोस येता ताका रोस म्हणनात पूण ताका खोबऱ्याचें तेल म्हणटात सो केन्ना स्लिपर आजूनय उगडास आसा म्हणजे तुवें प्रिपरेशन सारकें केलां
कातीचो करेक्शन ऑलराईट तेका शिकून शिकून हांव काबार जालें तो डायलॉग. जेनिफर बाय जोरीतोर हांवें तुका एक प्रश्न केलो आनी हांवें तुका विचारलें तियात्र तुज्यान फूल टायम जॉब करूंक जाता ओ यू कॅन टेक इट एज अ पार्ट टायम ओ वॉट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग तियात पळोवपाक गेल्यार फूल टायम जॉब करपाक गेल्यार डायरेक्टर आहा जाल्यार ओके. ना इफ यूर अ डायरेक्टर आनी तुका बरो शो लायक हावसफूल शो वयता और बरो लोक जाता तेन्ना ओके. एंड डिपेंड्स ऑन द सिजन ऑल्सो. आतां ह्या सिजनान हॉलाचे शो, दुसरे सिजनान भायले. सो इट डिपेंड्स. डायरेक्टर ऑल्सो फुल्ली यू कांट से केन्ना लॉसान वयता डायरेक्टर, केन्ना बरें वयता ते तुजे लाकान. एक्टर सिंगरांक पासून म्हाका दिसता ओके आहा लायक ती दुसरे तियात्रान म्हणटात हांगासान थिंगा एक दिसान 5 तियात्र आहा तांकां. सो सगल्याक जोडटात ते. आनी टू बी फ्रँक एक लायक दे डोंट चेंज देयर कॉस्ट्यूम मच मोस्टली. सो ती एक कोटाचेर फकत मेल एक कोट चेंज करतात भितर सेम आसता ते करपाक गेल्या. पूण आमी एक्टर्साचे कितें आसता आमचे रेट पासून लिमिटेड. इट कॅनॉट बी टू मच बिकॉज डायरेक्टर पासून आमी सोजमोन घेवंक जाय. सो आमी पासून आमचे रेट थिंगाच दवरूंक जाय. आमचे कॉस्ट्युम्स वयता मागीर आतां शोज जावंक ना जाल्यार आमचे कॉस्ट्युमार आमी कितले मोडटा ते आमकां मेळना पत्तून. सो ते सगळे चिंतून गेल्यार आय डोंट थिंक यू कॅन डू अ फूल टायम जॉब ऑन तियात्र. आनी कितें आसोंकूच जाय. सपोज तूं डायरेक्टर There has to be a job. या देर शूड बी अ जॉब. आतां तूं डायरेक्टर आनी तुजें हिट वयता जाल्यार तुका फूल टायम करपा जाता तियात्रांनी आनी तुका तें नांव आहा जाल्यार. सो आय फील नॉट अ फूल टायम जॉब. ऑलरायट ओके. डॉला बाय इतलीं वर्सां तूं तियात्रांनी आसा म्हणटकूच तुजें मत कितें हाचे वयर? एक कोण न्यू कामर येता डज शी ऑर ही नीड्स टू टेक अ जॉब ओ वॉट अकॉर्डिंग टू यू सिन्स तू इतली वर्साचे एक्सपिरियन्स आसा तुका? इतले वर्साचे एक्सपिरियन्स आतां तेणें म्हणलेले भाशेन इज अ रायट आन्सर वीच इज व्हेरी मच फीट फॉर दीस क्वेश्चन ऑल्सो. म्हणून गेल्यार पळय आतां समज तूं सिंगर बीन आल्यार तुज्यान जायते शोज घेवंक जाता आनी तुज्यान तुजो इनकम बरो आसता. बट आमी आतां पार्टीस वयतात आनी प्लस आमी सिंगींगूय करतात. सो जेन्ना पार्टीस आसा आनी तुजे लाका प्रमाणें तुजें नशीब तें तुका बरो शो मेळल्यार आनी बरो डायरेक्टर वीथ लॉट्स ऑफ शोज मेळल्यार तुजें तेजेर रावंक जाता. तियात्राचेर तुज्यान घोराबा करूंक जाता. बट नाव डेज कितें आसता जॉब इज युअर करियर. तुका तर सर्वीस मेळ्ळी दॅट्स टील द एंड ऑफ युअर लायफ यू आर वर्कींग ओके टील यू आर रिटायर्ड. बट हांगासर तुका केन्ना रिटायरमेंट मेळत तो सांगूंक जायना बिकॉज आतां तूं यू आर नॉट फीट फॉर इट. तुजें कितें मातशें चलना रे नाका बरो ना कितें म्हणलें सो तुका पोसका मेळ्ळी तूं घरान बसलें. सो युअर जॉब इज युअर करियर. दीस इज यू कॅन टेक इट एज अ हॉबी पार्ट टायम. ओके डॉला बाय इतलें सगळं तूं उलयलां म्हणटकूच विलनाचो एक डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयशी. सद्याक म्हज्या तियात्रान हांव विलन न्हय हांवें धाकटो रोल गेला Okay, कित्याक तूं चड villain रिस्पॉन्सिबिलिटी role. ना. Okay, yes, correct. म्हजो तियात्र म्हळ्यार चड रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही सो हांवें थोडो रोल घेतला. आनीक कोस्तादिनाक आतां ऑपोजीट म्हजे ऑपोजीट रोस्पन्स आहा रोस्पन सर. सो ताची बायल आसता हांव आनी ताका हांव डॉमिनेट कोत्ता चड दुबावता हांव ताका. आमच्या हॉस्पिटलान डॉक्टर शामीन म्हण आसता कार्मेन. सो एक डायलॉग थंयसर हांव म्हणटा ताका तो बॉम्बे वचोंक सोदता बेंगलोर. कितें तूं बेंगलोर वचोंक सोदताय? अच्छा डॉक्टर शामीन बेंगलोर गेला आमचें हॉस्पिटल सोडून ताका लागून आतां तूं फुल्लाय रे वचोंक? सगलें गमलें म्हाका आतां सगलें. You and that Dr. Shamin are having an affair. She is in love. ऑलरायट ओके वेल सेड. मागीर आतां तूं स्टेजीर आहा दिसलें तुका? Boy, very much. ऑलरायट ओके दिस इज वॉट शी डज एट होम. Yes. Facial expressions correct. Same. I'm not so bad with you all. Am I? It's okay, no offense. I won't say anything. Cameras here. You're very good. मुझी भुरगीं I don't shout at them too much. Of course, तेंचेर केन्ना हात उखली ना हय हात उखली ना. बट म्हज्या दोळ्यांकूच भियेतात 30 जाणां they have to not cross certain limit. ओके म्हजे दोळे पुरो. आमी आतां भायर कितें आहात आनी हांवें चुकोन कितें म्हणलें
मामी म्हाका पयल्यारूच हांव उगी आनी खंय पळयता म्हाका कळ्ळें सो दोळे म्हाका मामी आमी आमचे केन्ना ते एक look पुरा तुका. इतले टेम्पर करू म्हजे टेम्पर इतलो चडोवपा त्या लेवलाचेर केन्ना करिना ती कांय माय स्ट्रिक्ट आसपाकूच जाय Very supportive. ओके दोलाबाई तुजे एक्सपिरियन्स वेन जायते सांगलां आमच्या ऑडियन्साक वा आतां एकूच प्रश्न कोता तुका एक डायरेक्टर तूं जाला म्हणटकूच डायरेक्टराक जायती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी इट इज नॉट एन इजी जॉब आयज काल हॉलाची एक मेन डिफिकल्टी आसा आनी हो इश्यू मातसो चालू आसा आनी हें डिस्कशन चालू आसा म्हणटकूच तुजें कितें म्हणणें आसा बिकॉज वन ऑफ द मेन हॉल वीच इज इन पणजे तें एक तुमकां ओडचोन जाता आनी म्हाका दिसता थिंगा जायते डिफिकल्टीज जाला सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट वय आतां पळय हॉल आतां इतलें तुमी आतां सारकें कोत्तात एवरी टायम तुमी सारकें कोत्ता सारकें जालें म्हणटात पूण आतां आजून पासून कांय ना आनी हॉलाचे लायट्स केन्ना सॉकेट सारके नान केन्ना म्हजो स्ट्रेटनर पासून उलपला सॉकेटांक लागून सारकें सांगता रविंद्रा मेनी ऑफ द हॉल्स सर्टन थिंग्स तेंचे जायते प्रॉब्लम्स आहा एंड स्पेशली विथ द पेंजीम हॉल तर आय डोंट नो वॉट टू सेव ते केन्ना सारके कोत्तेलेत आनी आर्टिस्टान हे भाशेन कितेंय करूंक जाय जाल्यार तेजें सुदारप करूंक जाय जाल्यार आमी सगलीं आर्टिस्ट पळय आहा न्ही आमचो एकूट आसूंक जाय आनी हांव जाल्यार रेडी आहा आय एम रेडी फॉर इट ऑलरायट ओके फुडें जेनिफर बाय तुवें जायतेच सांगलां म्हणटकूच तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा सद्याक आय जस्ट फिनिश माय ग्रॅज्युएशन हांवें थर्ड इयर कवर केला सो हांव चिंतालें लायक टिचिंगाक वयतलें फुडें MA करून टिचींग बट देन आय थॉट एक ब्रेक घेता हांव 1 year ब्रेक घेता कित्याक आय कॅन हँडल कित्याक म्हजें लास्ट इयर चड डिफिकल्ट जालें म्हाका टफ जालें तियात्र शूटिंग प्रॅक्टिसीस आनी कॉलेज आनी सकाळीं उठप केन्ना केन्ना लेट आमकां हुनवर शोज आहा मागीर बॉम्बे वयचे वक्तार म्हाका एग्जाम्यो आहल्यो आतां आय हॅड टू स्कीप माय एग्जाम टू फॉर फिल्म ऑल्सो नाव आतां फिल्म पासून शूटिंग आहा तेन्ना म्हाका चड टायमिंगाचे प्रॉब्लम जाले सो हांवें कितें म्हणलें मामीक की मामी पासून काडटा ह्या वर्साक तियात्र सो म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय मामीच्या तियात्रान पासून सो हांवें म्हणलें एक 1 year ब्रेक घेता आनी ते 1 year हांव वेस्ट करिना आय विल डू समथींग एल्स सो आय लायक टू डू मेनी अदर थिंग्स अदर देन एक्टींग एंड ऑल सो आय स्केच हांव आनी लायक बेश्टे केन्ना केन्ना स्टिचींग कोत्ता बेश्टे सो स्केचिंग चड कोत्ता पोयट्री बरयता मागीर स्टोरीज बरयता हांव म्हणलें एक 1 year हांव आनी कितें कोत्ता कोर्स कोत्ता आनी आय कॅन डू समथींग वॉट आय लायक ओके अदर देन स्टडींग सो देन आय कॅन हँडल थिंग्स सो हांवें मामी म्हणलें हांव तें कोत्तेलें बट आय थिंक हांव चडशी लायक टिचिंगान वयतलें एंड फिल्म्स सो तियात्र फिल्म्स ते सगळे मागीर एक पावटी हांव कामाक लागलें मागीर ते हँडल करपाक जातलें म्हूण दिसता खबर ना बट होप सो रायट ओके दोलाबाई तुजे फ्युचर आनी प्लॅन्स कितें उरल्या म्हजे फ्युचर प्लॅन्स आतां सद्याक एज एन आर्टिस्ट डायरेक्शनाक वचोंक दिसता खरें इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स हांव खरें तुका सांगता कॅन्डिडा इतलीं वर्सां इट्स बीन मोर देन 35 years हांव स्टेजीर आहा बट आय हॅव नेवर एक्सपिरियन्स्ड एज अ डायरेक्टर बट दीस इज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स आय हॅड एंड इट वॉज अ टफ एक्सपिरियन्स वेरी मच टफ एंड ड्युरींग द रेंज तूं तियात्र भायर काडटा म्हणजे इट्स वेरी टफ तुका कॉमेडियन्स मेळनात तुका सिंगर्स मेळनात आर्टिस्ट मेळनात तुका सारके सो ते सगळे मागीर जंपींग चिकन थिंगा ते धांवतात सो ते हँडल करचें पडटा कितले डिफिकल्ट एक डायरेक्टराचे कसलो पेज आसता आनी हॉलांनी तूं तियात्र घालता यू हॅव टू पळय बोर्ड चेंज करूंक जाय मागीर तुका ते तुजे प्रोपगंडा करूंक जाय मागीर न्यूजपेपरार एड हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हय म्हाका केन्ना मेळूंक ना आमी आर्टिस्ट न्ही वेतात प्रॅक्टिसेक मेवली स्क्रिप्ट येयलीन देकोर कोत्तात केदे व्हडले डायलॉग्स आसो ते एक टेंशन आं म्हूण ना बट आमी कोत्तात बट दीस इज डबल टेंशन डबल ट्रिबल टेंशन म्हणून येता वेरी वेरी बीग लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो बट स्टील आतां हॉलांनी इट इज टू मच बिकॉज तुज्या आंगार आसता न्ही तो शो तूं एक वचचो पडटा बट जेन्ना एक गांवांनी आय फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेसर सो करूंक दिसता म्हाका फुडें पासून बट हॉलांनी न्ही हांव गांवांनी कडेक करीत हांव
सो म्हजें तें एक आहा. ऑलरायट ओके. तुजी एक दूद तियात्रांनी आसा, दुसरी तुज्या तियात्रान आतां आसा म्हणटकूच तेका आनीक पोरजोडपाचें आनीक तुका आनीक तेका फुडें तियात्रान तूं घालतलें. हांव फुडें घालतलें म्हज्या तियात्रान, पूण तें एक्चुली तियात्रीस्ट जावंक सोदिनासलें केन्ना, बिकॉज सारकें म्हणल्यार तेजी कोंकणी इज व्हेरी बॅड आनी तेंची वोकॅबलरी कितें आसता दोगांयची कोंकणी ग्रामर. आतां तो टेबल हांगासर हाड, तें टेबल, ती झाड, तो चेडू आनी तें चेडो, यू नो जेंडर तेंचे तेंचोर मिस्टेक जाता ओन्ली हांगासर. पण तेका ते विश नासली, सो तें कितें म्हणटा, ना ना आय डोंट एक्ट इवन मिनीन द बांदार फोर्सान घालता तेका तियात्रान. अंकल नाच ना प्लीज, अंकल प्लीज, तुका आनी कोहलें हेल्प कोत्ता हांव. ताणें मल्टीमिडिया केला ग्रॅज्युएशन, सो व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी कोत्ता सगळें. हो फोर्सान घालता, ना तूं नाचतलें म्हाका नाच म्हणटा तो. बरें, मागीर म्हाकाय तें नाचलें कित्याक मामी हो तियात्र आय वील एक्ट नो, तें नाचला. सो बट तेका शी डजंट वॉन्ट टू बी अ आर्टिस्ट. आतां पासून हांवें म्हणलें जस्ट कम बेबी ऑन द स्क्रीन, आय वील इंट्रोड्यूस यू आर ऑल्सो माय अदर डॉटर. नो नो आय एम नॉट कमिंग प्लीज, म्हाका नाका. तें सदां लिपोवन रावंक सोदता. शी डजंट वॉन्ट टू शायन ऑन द कॅमरा स्क्रीन. सपोर्ट इज देयर. Very much. ओके. Every side support, all rounder. ऑलरायट दोलाबाय, एक कांता तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्साक. ओके, हांव एक आतां म्हणून म्हज्या डॅडीन बरयलेलें हो एक मांडो. ते पासून कातार कोत्ता 2 सोलोज 3 सोलोज म्हजे डॅडीचे जायते. तोय डायरेक्टर सिंगर कंपोजर. सो हो ताणें मांडो बरयल्लो. हो एक वर्स कोरस म्हणटा. पयलोच देखला तो दीस तुका, कालीज मोजे कोशीन बोलले दिसा कांयच एक नाका, हांवची तुजी खबर आयकोतोच सुका, चिंतनाचे दुवे सुरू जाले म्हाका, कांयच तूं उलोयनाय, कांयच तूं उलोयनाय, मोग तूं दाखोयनाय, मोग तूं दाखोयनाय, घरा लागीं आपयल्यार तूं येनाय, पोरवा कोरिनाय, पोरवा कोरिनाय, वेगेन दोरिनाय, वेगेन दोरिनाय, मोगान तुज्या पिशी जाल्या कित्याक चिंतिनाय, मोगान तुज्या पिशी जाल्या कित्याक चिंतिनाय. ऑलरायट. लोकांना तसं सगळें टॅलंट पडलेला. एनीवेज यू सेड इट वेल. ओके ऑलरायट. फुडें आमची भासाभास जाली. आतां फुडें आमचो रावंड आसा तो जावन आसा रॅपीड फायर रावंड. आनी रॅपीड म्हणटात म्हाका जायते क्वेश्चन येता बोतीन की कितें विचारतलें आनी कितें पळय तें. सो डोंट वरी, इट्स गोना बी व्हेरी सिंपल. आय थिंक आय एम व्हेरी वीक एट दॅट. आर यू ऑल रेडी? रेडी आसा? ओके, पयलो कोण वयतलो? यंगस्टर्स फर्स्ट नो. ओके फायन. ओके. ऑलरायट. रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे बाय डॉला. तयार आसा? होय. ओके. तुका चड कित्याची भिरांत दिसता? काउक. डार्कनेस. ओके. तुजो आयज मेरेन दी बेस्ट रोल खंयचो? पुलीस टू. तुजो आवडीचो सीझन खंयचो? आवडीचो सीझन विंटर. विंटर. ओके, कित्याक? बिकॉज यू कॅन एन्जॉय. आतां विंटर म्हळ्यार इट्स ऑलमोस्ट समरूय मेवता विंटरान. यू कॅन एडजस्ट. एक्टिंगा कडसून तूं रिटायरमेंट केन्ना घेतलें? घेवंक सोदिना. ओके. अशी खंयची गजाल आयकोन लोक तोटाकतलो जी तुवें आयज पासून कोणाकूच सांगोंक ना, मिडियाचेर सांगोंक ना आनी कोणाकूच ती खबर ना? नो. कांय ना. ना तशें कांय ना. ओके. ऑलरायट. तूं एक्ट्रेस नासलें जाल्यार तूं कितें करपाचें? टीचिंग लायन, पुलीस ऑफिसर. ओके. 3 वस्तू ज्यो सदांच तूं पसंत कॅरी कोत्ता जाचे बगर तुज्यान रावंक जायना? कोंत, येस नेल कटर येस. आनीक एक कोम. ओके. आनी ऑफकोर्स आनीक जायते आतां. ना ना, आतां 3 सांगले तुका. ओके. अशें कितें आसा जाची समज तुका आतां आयल्या पूण तुका दिसता हें तुका भुरग्यापणांत जाणा जावंक जाय आसलें? लायक मेच्युरिटी केन्ना काबार जायना मनशाची. ह्या संवसारांत तूं चड आभारी कित्याक आनी कोणाक? म्हज्या देहाक ऑफकोर्स आनी तेजे फाटल्यान म्हज्या माय पायंक,
म्हजी फॅमिली खूब सपोर्टीव आनी आतां म्हजी भुरगीं आय एम हॅपी विथ देम. तुवें एक्टींग केल्लो बेस्ट तियात्र. बेस्ट तियात्र सगळे तियात्र म्हणूंक दिसता बट एक खंयचो आसतलो. एक हय कितें म्हणूंक पुलीस टू तर हांवें म्हणलेलें आहा आतां. म्हाका दिसता तोच बेस्ट आहा. हय तोच बेस्ट आहलो आनी जायते ऑफकोर्स सगळे डायरेक्टरान बरें तूं मोगान तुज्या भुरग्यांक कितें म्हूण उलो कोत्ता. बेबी दोगांयकूय. हय. ओके. जेनिफराची भुरग्यापणायली एक संवय कसली. वेरी डेंजर खूब आहा तेज्यो पूण एक सोय तुका सांगता म्हजे दुपट्टाच घेताले ते आनी डायनींग टेबला पोंदाक बसोन कातोत्ताले सगळे म्हजे दुपट्टास. म्हाका दिसताले ते टेलर जातले म्हणून केन्ना चिंतूंक ना ते आर्टिस्ट जातले म्हणून कित्याक ताका कातोरपाची सोय सारकी ऑल माय दुपट्टास कितें मेवता ती लुकटा आनी डायनींग टेबला पोंदाक ते जाणा मामी ताका बोर्ड मारतले म्हणून बट स्टील अजूनय कोत्ता. होय अजून आनी एक सोय आली शीज टू ईट सर्फ पावडर. होय सो डॉक्टरान म्हाका सांगले चिल्ड्रन डू दॅट वेन दे हॅव सम विटामीन डेफिशियन्सी ओके. अशें. ऑलरायट पीपल नो नाव सी योर मम्मा इज रिस्पॉन्सिबल. ओके. जेन्ना हांव तुज्या को स्टाराची खबर करता तेन्ना तुज्या मनांत तांचे विशीं पयलें उतर कितें येता. पयलो मिलिंद दे बांदार. देव बरें करूं. प्रिन्स जेकब. वेरी कायंड एंड अंडरस्टँडींग. रोज फन्स. A very serious person and what you say respected person. जेनिफर फेर्नांडो. My darling always. ओके. 3 उतरांनी तुजी वडवीक सांग. 3 words describes you. Straight forward, kind. हांव दिसता तशें ना म्हणजे पीपल थिंक आय एम वेरी रफ आनी सॉरी नॉट रफ म्हणजे हांव विलनूच लायफान बट आय एम वेरी कायंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड लवींग पर्सन. एक असली संवय जी ल्हानपणान तुका आसली ती आज मेरेन तुका आसा. ल्हानपणीन आसली मस्ती. ओके. अजूनय पण मस्तीपणा म्हजी भुरगीं केन्ना मॅच्युअर्ड आहात म्हज्या बट आय फील आय एम नॉट. ओके. न्हिदेन तुका उलोवंक जाय आसलें जाल्यार तूं एक कितें उलयतलें आसलें. न्हिदेन म्हाका केन्ना सोय ना न्हिदेन उलोवंक. हेका हांगा रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे बाय जेनिफर फेर्नांडो. तुवें पळयल्लें तुजी आवडीची मुवी खंयची. ओम शांती ओम. वाय. Very romantic and very not logical story. जरी तो तुजे लागीं एक सुपर पावर आसलो जाल्यार. Getting invisible. ओके. एक एक्ट्रेस जाल्ल्यान 3 उतरांनी तुजी वडवीक सांग. I'm good at singing. बरें सिंगींग करता आनी ट्रेजिडी रोल करपाक बरें आहा हांव आनीक कॅरिंग. ओके. तुजे भितर आसलेल्या 15 वर्साच्या भुरग्यांक तूं कितें एडवायस दिवंक सोदता. डोंट लिसन टू पीपल. दुसऱ्यांक ट्रस्ट करिनाका. ऑलरायट. ओके. तुज्या लायफाचो मोटो कितें. गो अहेड. कितें मिस्टेक जाले जाल्यार फॉरगेट इट. गो अहेड. जरी तर तुका तुज्या को स्टारा लागीं कितें एक्सचेंज करूंक जाय जाल्यार तूं कितें करतलें एंड हू विल इट बी. कॉस्ट्युम्स. ओके. एंड वीच इज द एक्टर. म्हळ्यार तियात्रांनी आंतोनी. रायट. ओके. ते मायना असे देर आर मेनी अल्टरनेटिव्स. ओके. ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन. मालदीव्स. मालदीव्स. एका उतरान जाप दी. डॉला घरा लागीं डॅश. सदांच बॉब मारता. डॉला ऑन स्टेज. बॉब मारता. डॉला एज अ मदर. बेस्ट. डॉलाक राग येता तेन्ना. सामान उडयता. ओके. असो कोण आसा जो लेट येता प्रॅक्टिसीक वा घरा लागीं आनी केन्ना सॉरी वा एपोलोजायज करिना. नांव घेवपाक जायना. रायट. ओके. सेम थिंग. ओय. पूण अपोलोजायज करता. रायट. ओके. तुज्या आवयचें फेवरेट खावप कितें. शीतकोडी. ऑलरायट. अ rumor you like to spread about yourself. Any rumor. The rumor. I am. I don't know. Rumor. I don't know at Okay. this point. तुका कितें म्हणलो तुका कितें म्हूण उलो केल्यार चड आवडटा जेनी वा जेनिफर. Jenny.
एक असो टायम मोमेंट तुज्या जिवितान जेन्ना तूं आपूण झिरो म्हूण सजमतालें एनी होय जेन्ना म्हाका जाय एकले फ्रेंडान म्हाका सारकें वायट केल्लें तेन्ना म्हाका खरें लायक दिसलें की ओके हेजे फुडल्यान आनीक ब्रोक माय ट्रस्ट आनीक फ्रेंड नाका कांयच नाका तुजो रोल मॉडेल कोण म्हाजो आर यू वे यू आर ऑलवेज वॉन्टेड टू बी येस वन सुपरस्टिशन दॅट यू डोंट लायक टू बिलीव इन माजोर काळे माजोर काळे माजोर गेल्यार दीस वायट वयतलो हांव काळे माजराक घेवन न्हिदपी माजराचे Well played, yeah. And last but not the least is something called as think fast. Are you ready to think fast? या All right, think fast with आमचे villain of the Konkani stage. Okay, ते म्हणून मला सजमोना because you are an all-rounder. Anything will do. By Dola. No problem. And Jennifer. Are you all ready? Okay. 3 राउंड असतले. 1 राउंड for each person. And last round हा तिसरो राउंड हा तो तुम्ही दोगांय एकामेकाक क्वेश्चन करपाचे. Mother and daughter question. Okay. So now हांव तुका क्वेश्चन करतलें. तयार आसा? फास्ट सांगपाचें. तुका जेवणाक लेट कित्याक जालो? लेट उठले म्हणून पोटेटो चिप्स जर्मन वर्ड कितें? फ्रेंच फ्रायज ब्रेड पळोवंक कसो दिसता? नॉट रावंड स्मायल करी नासतना हांस? स्मायल करिनासतना रावंक हांस. लोवू तुजो डार्कस्ट सिक्रेट सांग. डार्कस्ट सिक्रेट सांगले सगळे मार Alright, okay. Jennifer, are you ready? येस Alright. तुवें म्हजो टूथपेस्ट कित्याक खाल्लो? कित्याक म्हाका टेस्टी लागले म्हणून What rhymes with umbrella? ब्युटिफूल एरला व्हडल्यान बॉब मारून खंयच्या एका व्हेजिटेबलाचें नांव सांग. व्हडल्यान बॉब मारून. ब्रिंजॉल नुस्तीं स्वर्गार वेता? होय नुस्तीं स्वर्गार वेता. Alright, okay. तुवें कचरो मेस कित्याक केलो? म्हाका स्केच करूंक जाय म्हणून Alright, okay. Now it's gonna be 1-1. Are you all ready? येस Okay. Alright. Start. तूं जोल्यांक हितू कित्याक भियेता? पोनूच बी येता कित्याक ती म्हाका घास मारीत म्हणून नाताल्यांक सगळी कसले खेळपाचे वस्तूची वाट पळयत रावता. टॉय वीच टॉय You, come on. Ask. आय नो तुजे काळजान कितें आसा? मोग Okay, you. तो तूं डेंटिस्टाचो मोग कित्याक कोत्ता? तो म्हजे दांत सारके कोत्ता म्हणून. व्हडलो माकोड कित्याक व्हडलो आसता? कित्याक माकडाची शेंबडी म्हणटात ती माकडाची शेंबडी तो तांबडी. नो नॉट शेंबडी. नो माकडाचे बॉक्स जाता तांबडे. फ्रूट टेस्टाक कोणा परी लागता? तुजे पुरी. थँक्यू. आमी सामको वर्स्ट डर्टियस्ट वास कसलो? गटाराचो. कॅलिफोर्निया उतर फाटी सावन कशें म्हणटा? कॅलिफोर्निया ओके वॉटेवर. नाका म्हाका इन्सल्ट कर. हा म्हाका इन्सल्ट कर. तू मोठे जाला. Okay, you. व्हेरी मच इन्सल्ट. Lullaby. दुकोर कसो रडटा? तुजे भाशेन. Well done, well played. Alright, it's time to say goodbye. Adios. तुमकां दोगांयकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण काळजांतान आमी आमची आख्खी टीम तुजी आभारी आनी सगळे म्हजे राउंड्स बरे खेळले म्हूण आनी म्हाका दिसता थिंक फास्ट चड बरो खेळलो म्हूण एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां दोगांयक. थँक्यू. थँक्यू. तुमकां दोगांयकूय परत एक पावट मोनानसान काळजांतान देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतना चडान चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडेट.